नमस्कार, पळया प्राइम खबरो। मायनिंग पॅकेजी खातीर जाय अर्थमंत्री पी चिदंबरमाची संमती। प्रधानमंत्र्यान मुख्यमंत्र्याचे सगळे विषय घेतले आयकून, मात एकूय ठोस आश्वासन ना। शाळांचे वर्गाचो वेळ अर्धवरान वाडयलो। पहिली ते 12वे मेरेन वर्ग 5.5 वरां। कमीत कमी शिक्षणिक दीस 237। शिक्षण खात्यान काढले परिपत्रक। मायनिंग बंदीक लागून डिझेलाचो खप पडलो। 75% पेट्रोल पंपांक फटको। सरकाराची येणावळ पडली 21%। गोवा मीट कॉम्प्लेक्सातले गोरवांची कुयदाद सारकी दवरची। हायकोर्टाचो गोवंश रक्षा मंचाक निर्देश। हायकोर्टान सुनावणी धुकल्ली बिरेस्तारा। आणि गोयच्या सगळ्या शाळांनी लैंगिक गजाली विशीं शिक्षण सक्तीचे करचे। शाळेतल्या लैंगिक अत्याचारांक आळाबंद घालूंक नेमिल्ले समितीचो अहवाल। खबरो विस्तारान। मायनिंग पॅकेजी विशीं केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरमाकडेन उलयता। राज्याक विशेष दर्जो दिवपाचेर विचार करता। रिणावेले व्याज फुडें धुकलपाचे पळयता अशी थातूर मातूर उतरां दिवन प्रधानमंत्र्यान गोयचे शिष्टमंडळाक परत धाडले। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे फुडारपणा खाला हे शिष्टमंडळ दिल्ली गेल्ले, पूण तांकां एकाय विशयाचेर ठोस आश्वासन मेळना। मुख्यमंत्र्यान मायनिंग डम्साचोय विशय काढलो, मात ताचेर व्हडलीशी भासाभास जाली ना। Package also we have asked and he said that he cannot assure anything, but he will definitely propose it to the Department of Finance or Finance Ministry. He said that he will talk to the Finance Minister and Finance Minister has to take the decision as regards to providing financial package, as regards to relaxation or giving moratorium period for repayment of truck loans and barge loans and machinery loans. So Ajay Khatir, in the financial ministry he will speak to. And point to point around 25 minutes he had discussion with Chief Minister, Prime Minister. So all the points are mentioned. कितने त्रास होतात, कितने families हाजेर dependent असतात. And it looked like that he was not briefed properly before that also. आता Supreme Courtच्या decision खातीर ते उरता. Honorable Prime Minister has agreed saying that the central government and state government will coordinate with each other. Their lawyers will coordinate with each other. Advocate General will be briefed how to present their case. आणि हे जेन्ना पळय जुलयाक जेन्ना हियरिंग जातले ते डे टू डे बेसिसाचेर जर शक्य आसा जर जायत जाल्यार बेगीन हियरिंगाक घेवन ते सोंपोवपाचें आश्वासन प्रायम मिनिस्टरान दिल्लें आसा। बफर झोनाचेर ताणें क्लॅरिटी हाडली की बफर झोन जे 10 किलोमीटर म्हाका हें जाता, चीफ मिनिस्टर हेज सेड दॅट 1 किलोमीटर दवरचो अशें म्हणून। ऑन दीस ही हेज एग्रीड ऑल्सो. He said that all those formalities we agree on this point also. Okay. Dump was not explained to him properly. He was under wrong impression. ते काडप खूप गरजेचें आसा आणि हे काडटा आसतना स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट दोन्ही सरकाराक फायदो जाता आणि ह्या लोकांचे जे बिझनेस आसा ते बिझनेसय चलता. सो ही हॅज ऑल्सो एग्रीड ऑन दॅट स्पेशल स्टेटस टू दी गोवा स्टेट. ह्या हाजेर ही हॅज गॉट हिज ओन रिझर्वेशन सेइंग दॅट all the other states also demand for the special status. Then Honorable Chief Minister explained him that we do not want any financial package. We only want to restrict the sales, the land transfer. शाळांच्या वर्गाचो वेळ अर्धवरान वाढला। पहिली ते 12वे मेरेन शाळांचे वर्ग आता मदली सुटी सोडून 5.5 वरां चलतले। शिक्षण खात्यान बुधवारा परिपत्रक काढले। आता शाळा सकाळी 7:45 सुरू जावन दनपारा 2:45 मेरेन चलतली। वर्साक 237 दीस शाळा चलतली। कमीत कमी 200 दीस जाले बगर परीक्षा घेवंक मेळच्यो नात। हे परिपत्रक येवपाचे आशिल्ल्यान शाळांनी अजून मेरेन वर्गाची वेळापत्रकां थारावंक नाशिल्ली। आता वेळापत्रकां थारतली। शिक्षण खात्यान पहिली ते 12वी मेरेन शाळां खातीर वर्स 2013-14 चे शिक्षणीक वेळापत्रक बुधवारा परिपत्रका वरवीं जाहीर केलें। आता शाळांचे वर्गाचो वेळ अर्धवरान वाडयला। दर दिसा शाळांचे वर्ग मदली सुट्टी सोडून कमीत कमी 5.5 वरां चलपाक जाय। ताका लागून शाळा सकाळी 7:45 सुरू जातल्यो
आनी दनपारां 1:45 सुट्टल्यो. सगळ्यो शाळा आनी हायर सेकंडरी कमीत कमी 237 दीस चलतल्यो आनी शिकोवपाचे दीस 200 दिसां परस कमी आसचे नात. सेकंड टर्म परीक्षा 200 दीस जाले उपरांतच घेवंक मेळटली. फर्स्ट टर्म परीक्षा 21 ऑक्टोबरा उपरांत जातली आनी सेकंड टर्म परीक्षा 9 एप्रिला उपरांत जातली आनी परीक्षेचो वर्सुकी निकाल 29 एप्रिला उपरांत जाहीर जातलो. आतां शिक्षणीक वर्साच्यो सुटयो शिक्षण खात्यान कमी केल्यात. चवथीक 6 दीस सुटी मेळटाली, 2 दीस सरकारी सुटी आनी उरिल्ले 4 दीस शाळांच्या कोटांतले. दिवाळेची सुटी आतां 18 दीस आसतली. नातलाची सुटी 10 दीस दिल्या जाल्यार गिमांतली सुटी 35 दिसांची थारल्या. शाळांचे पालक शिक्षक संघ वा गांवच्या समिती बरोबर उलोवन थळाव्यो जात्रा, फेस्तां वा हेर उत्सवां प्रमाण वर्साक आनीक 4 दीस सुटयो दिवपाची सवलत शिक्षण खात्यान दिल्या. 10वी आनी 12वेच्यो परीक्षा बरोबर घेवपाचें शिक्षण खात्यान थारायलां. मात तें परिपत्रक काडपाचो अधिकार गोंय शालांत शिक्षण मंडळाचो. तें परिपत्रक आजून येवपाचें आसा. पर्वरेच्यान आमचो ज्येश्ठ खबरांकार लौकीक शिलकार. मायनिंग बंदी उपरांत गोंयांत डिझेलाचो खप बरोच पडला. मायनिंग वाठारांतले 70 ते 75% पेट्रोल पंपांक फटको बसला अशें पेट्रोल पंपवाल्यांची संघटना म्हणटा. मार्च 2013 मेरेन डिझेलाचो खप 12% पडला. पंपांकडच्यान सरकाराची येणावळ सुमार 21% पडल्या. मात पेट्रोलावेलो वेट माफ केल्ल्यान पेट्रोलाचो खप वाडला. पळयात रिपोर्ट. गोंयांत मायनिंग बंदी उपरांत डिझेलाचो खप आनी सरकारी येणावळीचेर ताचो बरोच परिणाम जाला अशें अखिल गोंय पेट्रोल पंप धनी संघटनेचो अध्यक्ष परेश जोशी म्हणटा. ह्या सगळ्या पंपांचो सेल, पर्टिक्युलरली मायनिंग वयलो सेल हो 70 ते 75% फाटल्या अख्ख्या एका वर्सान देंवलो. म्हणजे हे फिगर हांव सांगता ते 31 मार्च 2013 पर्यंत. त्यामुळे 70 ते 75% इफेक्ट त्या पंपाक जाला. तुम्ही म्हणजे उरिल्ले 25% कोण वापरतात तर त्या थंय बाकीच्यो ज्यो गाडयो धाकट्यो गाडयो मायनिंग ऑपरेशनाचे काही लोक चलतात ते आपल्या आपल्या गाड्यां खातीर थंयच्यानूच डिझेल घेतात, त्यामुळे ते वापरतात. पूण पेट्रोल पंपाचे जे पंप म्हणून जे आसात आमचे अख्ख्या गोंयांत तांचो सेल सुद्दां ह्याच कारणा खातीर जवळ जवळ 6% देंवला. जनरली सादारण 6% वाड आसता दर वर्सा. 6% तो देंवलो हाचोच अर्थ सादारण 12%चा इम्पॅक्ट ह्या आमच्या डिझेल सेलाचेर जाला. हाजें क्वांटिफिकेशन सांगलें जाल्यार 14,570 KL म्हळ्यार 1000 म्हणजे ताचो हिशोब काडलो जाल्यार 1,45,70,000 लिटर इतलो सेल आमच्या सगळ्या पेट्रोल पंपा वयल्यान कमी जाल्लो आसा. दीस डज नॉट इन्क्लूड कंज्युमर पंप्स. 2011-12 आनी 2012-13 ह्या अर्थीक वर्साचो डिझेलाचो खप पळयल्यार गोंयांत डिझेलाचो खप पडला म्हणपाचें स्पश्ट जाता. ऑक्टोबर 2012 सावन डिझेलाचो खप सुमार अर्दान देंवला. ऑक्टोबरा सावन गोंयांत मायनिंग बंदी लागू जाल्ली. ऑक्टोबर 2011 38,935 किलोलिटर डिझेल खपिल्ले जाल्यार ऑक्टोबर 2012 खप देंवन 27,288 जालो. तशेंच नोव्हेंबर 2011 42,434 किलोलिटर डिझेल विकिल्ले आनी नोव्हेंबर 2012 फक्त 26,663 किलोलिटर डिझेल खपले. डिसेंबर 2011 45,762 आनी डिसेंबर 2012 फक्त 27,874 किलोलिटर डिझेल खपला. हाचे वेल्यान डिझेलाचो खप बरोच देंवला हें स्पश्ट जाता. जानेवारी 2011 सगळ्यांत चड 44,527 डिझेल खपले जाल्यार जानेवारी 2012 डिझेलाचो खप देंवन 28,804 किलोलिटराचेर पावलो. फेब्रुवारीनूय हीच परिस्थिती. इतले मजगतीं पेट्रोलावेलो वेट काडिल्ल्यान पेट्रोलाचो खप मार्च 2013 मेरेन 12.87% वाडलो. फाटल्या अर्थीक वर्सा मेळून गोंयच्या सगळ्या पेट्रोल पंपांचेर 1,78,63,000 लिटर पेट्रोल खपला. पेट्रोल पंपाचेर दिसून येता. पेट्रोल पंपाचेर दर वर्साची जनरली 5 ते 6% वाड आसताली, कित्याक तितल्या टक्क्यांनी गाडयो रस्त्याचेर वाडटाल्यो म्हणून सादारण सेलाची वाड ही 5 ते 6% वाडटा. ती फाटल्या वर्सा 12.87% जाल्या. ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, खबराकार सुरेंद्र मडकयकर, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.